आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आणि व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. संसाराचे सर्व GSB भाव भयणांक नमस्कार. आज आम्ही कर्नाटकाचे अगदी मालगडो GSB सेवा संत कोड्यालचे गौड सरस्वत ब्राह्मण सेवा संधे घडवून हाडचे आमी GSB ऑनलाईन कार्यावळ्याक तुम सर्वांक स्वागत आणि नमस्कार. हे उक्तावणेचे पहिले उपाख्यानात आमचे बरोबर हे संस्थेचो अध्यक्ष जावन प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै तुमचे मुखार उपस्थित आसाची. डॉक्टर माम तुमकां येवकार आणि स्वागत. डॉक्टर पै हांनी एक प्रसिद्ध वैदिक जावन आसाची. तांणी तांगेले वैद्य शिक्षा कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल विश्वविद्यालय तचपर्यंत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सांतू पूर्ण केल्या. तांणी हृदय शाखाचे विज्ञानिक प्रबंध वेगवेगळे देशां वचून बी केला. हेच वेळारी तांणी कोंकणी भाषा, भारतीय संस्कृती आणि कला हाजे वयरी अगाध नॉलेज बी घेतला. डॉक्टर पैन 101 मोत्या कोंकणींतू, ध्रुव तारेळू कन्नडांतू आणि फॉर द लव ऑफ मांडवी इंग्लिश पुस्तक प्रकाशित केल्या. हे उक्तावणेचे उपाख्यानांत तुम्ही मूळ GSB म्हणून घेतल्या ताज विषयी वयरी तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ उजवाड घालका डॉक्टर माम. आम्ही GSB म्हणाले हे 3 अक्षर आम्ही इंग्लिश भाषेचे अक्षरांतून काणगेतील आसा. GSB गौड सरस्वत ब्राह्मण पळया हे 3 शब्दांतून अखेरचे शब्द ब्राह्मण म्हणून सांगता. ब्राह्मण म्हळ्यार कोण म्हळ्यार 3 हेका 3 वेगळो अर्थ असता. पळया कार्यमेवेन सिद्धंती मनुजः ब्राह्मणः न केवलम जन्मेण म्हणस. म्हळ्यार मनुष्य जन्मान ब्राह्मण जायना, कार्यमेवेन सिद्धंती. चांग काम कोण करता, समाजाक बरेपण कोण करता, समाजात हितरक्षण कोण करता, चांग विद्या कोण प्राप्त करता, कोणाक चांग शिक्षण मेळता, इतर लोकांक बरेपणाक कोण काम करता, ताका ब्रह्मज्ञान मेळता आणि तो ब्राह्मण जाता. तो जन्मारी जावका म्हणून अशी काही ना. तो हो एक विषय स्पष्ट जालो. त्यामुळे मी पळोवका जालो मध्यंतूळ शब्द सारस्वत व सारस्वत म्हणून शब्द खंय उपजलो, खंय नकून आयले. चडशे लोकांक खबर आसा की आमी सरस्वती न्हंयची तीरार्दकून आयिल्ले आणि त्या खातीर आमकां सारस्वत अशें म्हणटाची. ही खबर तितल्यारीच राबता. ताजेसून चड तांकां ताजें ज्ञान आसना, ताजे विशय संग्रह करनासतना त्या खातीर 2 खबरो ताजे विशय सांगता. इतिहास तज्ञ आणि ह्या विशयाचेर अध्ययन केलेले खूब लोक आसात. हांव हें दाखयता सारस्वत ब्राह्मणाचो इतिहास अशें म्हणलेलो हें कोंकणी पुस्तक. बसली पुंडलीक शेणा हांवें म्हणलेलो एक महान चिंतकान, व्हड एक बरपी, खूब अध्ययन केलेलो मनुष्य हाण बरयलें आसा. आनी तांगेले चिंतना प्रमाणे सरस्वती न्हंयची देगेर म्हळ्यार सरस्वती न्हंयचे सुत्त आशिल्ले व्हड भूखंड. ह्या भूखंडांतून जीण करनाशिल्ले एक संस्कृतायेचे हे लोक हांनी सारस्वत. आतां
आनी एक व्हड ज्ञानी आशिल्लो तो कोण म्हळ्यार भारत स्वातंत्र्य संग्रामाचे मुखेलपण घेतिलो, फुडारपण घेतिलो, म्हालगडो मार्गदर्शक म्हणून घेतिलो ह्या देशाक बाळ गंगाधर तिलक हाणें सांगचे कितें म्हळ्यार सरस्वती न्हंयची तिरार रावून आशिल्ले, थंय जीण करनाशिल्ले संस्कृतायाचे सर्व लोकय सारस्वत, थंय मात्र न्हय उत्तर ध्रुवा प्रदेशादकून सकल युरोप खंडादकून अफगानिस्तान मागीर काश्मीर आनी आत्ता ते आमी ज्यो सरस्वती न्हंयचे देगेर आशिल्ले जाग म्हणटात थंय राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोमांतक अशी सगळे देशा मेरेन सारस्वत लोकाले वसणूक आशिल्ली. आनी ही गजाल केन्ना सरस्वती न्हंय आशिल्ल्या वेळाचेर गजाली म्हळ्यार आज ती ना अशें म्हणलें स्पश्ट जाता. आमी मनशाल तर इतिहास पळयल्यार पळया लोक सांगता, लोक म्हळ्यार विज्ञानी लोक, खगोलशास्त्रज्ञ सान म्हटलात लोक न्हय वराह मिहीर ना म्हणल्यार आर्यभट हांणी सांगिल्लें कशें आसा की आमगेली आयची जे भूंय आसा वसुंधरा, आमी कोणाक भूंय हावस म्हणटात, ती 450 करोड वर्साचे प्राय जाल्ली, 450 करोड वर्स ती वर्सान थंय मनुष्य वास खूब मागीर येयली. सुरेखायंगा लोखंड आनी फातर आनी ज्वालामुखी इतलें आसतना मनुष्य जालें जीवन मनुष्य म्हणून सृश्टी जावन 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख वर्स जातले. तांतू पैकी सारस्वत न्हंयचे सरस्वती न्हंयची तिरार आशिल्ली हे सारस्वत वेद कालानकून आशिल्ले. आतां वेद 8000 10,000 वर्सां फाटीक आशिल्ले वेद ते रचयिल्ले सगळेची मनुष्याल इतिहासान सगळे भुमीचे इतिहासा भितर अगदी पुरातन सुरवेचे लिखीत ग्रंथ म्हळ्यार मनशाल इतिहासाचे ऋग्वेद. ह्या ऋग्वेदा भितर आसूचे 10 मंडलांतूय 3 सोडल्यार व्हरलेले 7 मंडलांतूय सरस्वती न्हंय नांव येता. म्हळ्यार त्या काळार ती आशिल्ली म्हणून एक स्पश्ट जाता. म्हळ्यार आमी भुंयचे एक नक्ष पळयल्यार 3 प्रमुख न्हंयो आमकां दिसून येता आशिल्ल्यो, गंगा, यमुना, सरस्वती. आज मेरेन आमी प्रार्थनेंतूं न्हंयचीं नांवां सांगताची, गंगेच यमुनेचैव सरस्वती गोदावरी कावेरी अशें म्हणटाच. म्हळ्यार ह्या न्हंयक सरस्वती न्हंयक गंगेले आनी यमुनेले इतलेंची प्राधान्य ह्या संवसारांतूं ह्या भारत खंडांत आशिल्लें. गंग उपजता गंगोत्री भितर, हिमालयाचे गंगोत्री म्हळ्यार जाग्यांतूं बर्फ म्हळ्यार आयस, ही बर्फ कर गुण येतना व्हड बर्फाचे एक व्हड तिथी ग्लेशियर म्हणटात इंग्लीश भाशेंत, ते कर गुण येयली ती न्हंय गंगा सकल देंवने न्हू उत्तराखंडाच्यो गंगोत्री जावन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जावन बंगाला वचून मेळटा. बंगाल कुल्लीक 2,500 किलोमीटर ती गेली लांबाय, तितली दीग न्हंय गंगे तिरारी व्हड संस्कृताय आशिल्ली. आनी ताजे सकल आशिल्ले यमुना न्हंय. यमुना न्हंय थंय सदां हिमालयाचे बांदरपूंछ म्हणले एक जाग्यार ती उपजली. यमुनोत्री म्हणले जाग्यार आशिल्ली. आजी काही लोक वतात थंय क्षेत्र म्हणून. हे यमुना न्हंय, यमुना म्हणले कुडले आमकां केन्नाय मना दिसची कोण श्री कृष्ण परमात्मा तागेले लीला जाल्यार वृंदावन, मथुरा तागेले जिणे जाग तो आमी आज थंयची क्षेत्र म्हणून वतात. असल यमुना न्हंय 1,300 किलोमीटर लांब दीग आशिल्ली न्हंय. तिवय सकल उत्तराखंड जावन उत्तर प्रदेश जावन आतां प्रयागराज म्हणले कडेन येवन गंगेक मेळटा. तर सरस्वती खंय आशिल्ली अशें म्हूण तर आमी पळयल्यार सरस्वती हिमालयांतूच उपजता, पूण ती पश्चिमेक वता. हे 2 न्हंयो पूर्वेक वतात जाल्यार ती पश्चिमे दिकान अस्तंत दिकाड, अस्तंत म्हळ्यार सूर्यास्त जावचे पश्चिमे दिकडच्यान वता. थंय नकून सकल देंवन येवन काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जावन येवन प्रवास क्षेत्र म्हळ्यार द्वारका, सोमनाथ असल जसं जाग्यांत ती येवन समुद्राक मेळटा. ही सरस्वती थंय न्हंय आशिल्ली अशें म्हणलें आमकां खबर इतिहासांत मेळटा. वेदांत मात्र न्हय, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण वेगवेगळे उपनिषदांतूं हांत भितर सरस्वती न्हंयचे व्याख्या खबर आमकां खूब वाचूंक मेळटा. असल सरस्वती न्हंय खरें जावन जाल्यार थंय आशिल्ले आनी थंय उपजलेली ती संस्कृताय सारस्वत लोक अशें म्हणल्यार तूं कांय एक दुबाव ना.
आता आमकां मामान एक सरस्वती नदी विशयी एक लायकून एक सांगिल आसा आता एक आमी सान एक आमी GSB प्रोग्रामांतू एक सान विसव घेवया. आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. आमी GSB ऑनलायन माहिती वेळीक तुमकां पुरा जनाक वापस स्वागत. आतां आमकां डॉक्टर मामान थोड्या वेळ फुडें सरस्वती नद्या देगेर कशी आमगेले पूर्वज येवन तांगेले जीवन काडटाची हाजे विशयी सांगतली. आता सरस्वती न्हंयचे ते व्हडले भूखंडांतून आनी आशिल्ल्याची म्हूण एक आमकां कळटा. तांणी कितें कोर नाशिल्ले, कसल कोर नाशिल्ले अशें म्हूण पळयल्यार आमकां आनी खूब म्हायती मेळटा. पळयात, सरस्वती न्हंय आनी सारस्वत म्हळ्यार संस्कृतायेचे विशयाचेर प्रोफेसर कल्याणरामन हाण बरयिल्लें एक पुस्तक आसा. एक न्हय, दोन न्हय, तीन न्हय, 7 खंड. 7 खंडारी हाणें सरस्वतीचे न्हंय तिरार आशिल्ले संस्कृतायेचे बग्गी बरयला. हांत भितर पयलीं कसो सांगतो म्हळ्यार आयचे आधुनीक तंत्रज्ञानान कितें जालें म्हळ्यार सॅटेलायट, आकाशात चलची सॅटेलायट आसा पळया, त्या सॅटेलायटांनी सरस्वती न्हंयचे ती व्हलत आशिल्ली ताचें सगळें चित्रण काडलां. आनी हांव तावळ सांगिल्लें तिगेली ती वाटच ती प्रमुख जावन दिसता आशिल्ली. आनी तांणी थंय कशी जीवन करता आशिल्लें म्हणटना ती भारी समृद्ध भूंय, भांगराळे भूंय ती. थंय खूब सस्य जाता आशिल्लें, बेळ करता आशिल्लें, शेत करता आशिल्लें. आनी थंय शार म्हळ्यार नगर बांदून आशिल्लीं, व्हड व्हड नगर थंय बांदून आशिल्लीं. आनी हळ्ळ्यांत भितरी ग्रामा भितरी तांणी शेतकार करून आशिल्लें. आनी कसलें न्याय आशिल्लें तें शिक्षण, प्रमुख जावन थंय शिक्षण आशिल्लें. आनी त्या खातीर तांणी सारस्वत म्हळ्यार दुसरो एक विशय तातूंत कळटा. त्या कित्याक म्हळ्यार सरस्वती न्हंयची उदक म्हळ्यार फटीकशी निसळ उदक फस्ट जावन दिसता. आनी ताजे खातीर आमगे लोकांनी विद्येचे अधिदेवतेक सरस्वती म्हूण नांव दिलें. आनी त्या खातीर हांगा सरस्वती येद्रा बैसून विद्येक सरस्वती म्हूण दिलें. सरस्वती न्हंयन तितलें उदका तितलें शुद्ध तें म्हूण ज्ञान म्हळ्यार तांत भितर कोयर ना, चिकोल ना, कल्मश ना, असूही ना, कांय स्पश्ट विद्या. अशी खूब विद्यावंत लोक हे सारस्वत संस्कृतायेंत आशिल्ले. एक 2-4 उदाहरण सांगेत आमी. महर्षी वेदव्यास आशिल्लो आनी ताजे नंतर वयले इतिहासा भितर आमकां पळय सुश्रुतार आसलो एक वैद्यकीय विज्ञानी. आतां तूं डॉक्टर न्ही, हांव वैद्य डॉक्टर. हांव आमकां खबर आसा की सुश्रुताल आसलो, चरकाल आसले वैद्य त्या तळाचेर म्हळ्यार तांणी तक्षशिला शिकिल्ले. तक्षशिला विश्वविद्यालयांतून ते थंयची मुखार आसा. आज तें पाकिस्ताना भितर आसा तक्षशिला. तक्षशिला, विक्रमशिला, मागीर हेकड बिहारा भितर नालंदा अशी विश्वविद्यालय आशिल्ली. सो चांग नमुन्याची विद्या थंय प्राप्त जाता आशिल्ली. आर्यभट्ट आशिल्लो, वराहमिहीर आशिल्लो, हे पुरो त्या प्रदेशाचे आशिल्ले. आनी आमी साहित्याक आयल्यार म्हळ्यार कलेक आयल्यार कल्लण म्हणलो महान एकलो लेखक आशिल्लो. हे कल्लणान राजतरंगिणी अशें म्हणून एक काश्मीर रायाने इतिहासात पुस्तक बरयिल्लें आसा. बिल्लण म्हणून अनेकलो महाकवी आशिल्लो. ताणें चौरपंचाशिका म्हणून एक रसीक काव्य बरोवन सगळे हिंदुस्तानाचे काव्य जगत्यान आदी आमगेल्या देशांत अशे सगळे भाशेक हें भाशांतर म्हळ्यार अणकार जालां. तसल नमुने साहित्य रचयिल्ले विद्यावंत लोक हे सारस्वत आशिल्ले.
आनी हे सरस्वतीनेच देगेरी तांतूं त्या भूखंडार तांणी जीवन करून आशिल्ल्याची अशें म्हळ्यार आमकां इतिहासा भितर कळटा. तसो तांगे जीण भारी श्रेश्ठ बरे नमुन्यान चलता आशिल्लें म्हळ्यार आमकां कांय दुबाव ना. तशें जाल्यार आमी आतां सरस्वती नद्या नाम आतां ना दिसना. तशें जाल्यार आमकां सारस्वत म्हूण नांव मेळ्ळें ते सरस्वती नदये निमित्त वय सरस्वती निमित्तच आमकां सारस्वत म्हळ्यार नांव प्राप्त जालें म्हळ्यार तूं कांय दुबाव ना म्हूण हांव तुका सांगलें तें खरेंच. तशें म्हणून आमी हजार काळा तुकून आमकां सारस्वत ब्राह्मण म्हणून म्हणलेलें आमकां पुर्वजांक. आतां गौड सरस्वत म्हणून पूर्व नांव म्हूण आमकां गौड सरस्वत ब्राह्मण म्हणून कशें येयलें म्हळ्यार आतां प्रश्न कसो म्हणून म्हळ्यार सारस्वत आशिल्लें गौड सारस्वत कशें जालें. आतां आमी इतिहासान पळयल्यार त्या वेळार देखून वेदा काळार देखून पयलींचे पयर थंय गोंयांत आज मेरेन हांकां परत सारस्वत म्हणचे. गौड सारस्वत म्हळ्यार उपनाम एक पूर्वनाम म्हळ्यार सारस्वत म्हळ्यार शब्दाचे सुरवेक पूर्व ताका गौड म्हळ्यार एक शब्द ताका जोडलो अशें म्हळ्यार आमकां दिसता. हाका इतिहासीक जावन एक 2-3 कारण आसा. पयल्यान पयलीं कसं म्हणून म्हळ्यार थंय देखून स्थळांतर जावचे वेळार सरस्वती न्हंयचे देगेर देखून तर आमी स्थळांतर जावचे वेळार आमकां समृद्ध भूंय जावन आशिल्ले गंगे आनी यमुना. गंगा आनी यमुना न्हंयचे मध्यंतुले व्हड जागो 1000 कटल्यान किलोमिटर जागो व्हड भूखंड आसा आनी ते समृद्ध जागो ते जाय तितले आहार उत्पन्न जाता जाय तितली संस्कृताय थंय वांटल्याची. त्या अंत भितरी बेळे भितरी एक प्रमुख कसो आशिल्लो म्हळ्यार साखरदंड. साखरदंड म्हळ्यार हय शुगर कॅन म्हळ्यार हय इंग्लिशान कब्बू म्हणटात. कन्नडा भितर कब्बू अशी न्हय आज आमी कोंकणीन तुवें कोब्बू म्हूण केला पूण ताचें मूळ नांव शर्करा दाखोवन येयलें साखरदंड. हे साखरदंडान कब्बान कसलो करता आशिल्लें म्हळ्यार गोड तयार करता. गोडसाण एक म्हळ्यार आर्टिफिशियल जावन गोडसाण म्हळ्यार ना आशिल्लें. सहज प्राकृतीक गोडसाण मात आसता आशिल्ली फलां तुली ती गोडसाण मात मेळटा आशिल्ली. हांत देखून गोड तयार करची एक उद्दीम व्हड उद्दीम ती त्या काळार. आज आमकां बाळी ल्हान दिसतली ती सान दिसतली पूण त्या काळार हे गोड तयार करचे एक उद्यम व्हड रितीरी हे 2 न्हंयचे मध्यंत आशिल्लें आनी त्या खातीर ताका गूढ प्रदेश म्हणटा. अशें गोड तयार करचे प्रदेश आनी तांत भितर व्हड हांगेले लोक व्हड संख्येर आसता आशिल्ले आनी तांकां गौड सारस्वत म्हळ्यार एक उपनाम म्हळ्यार पूर्वनाम प्राप्त जालें म्हळ्यार एक अभिप्राय इतिहासकार सांगतात. दुसरी ते अभिप्राय कशे म्हळ्यार तांणी मागीर न्हंय लुप्त जातना आतां ती सरस्वती न्हंय कारणांतर म्हळ्यार कांय ना भौगोळीक कारणान थंय भूकंपन जालें. भूकंपन जातना ती न्हंय लुप्त जाल्ली सुकली आनी अंतर्गत भुंयची भितर गेली आनी ती न्हंय ना जाली. त्या खातीर ती सगळी संस्कृताय भागली सुकून येयली तांकां रावच्याक स्थान ना जालें. तांणी अशी तांकां घेवन येयले अशें आनी गौड देश मेरेन व्हेल्ले तांकां म्हूण एक हें आसा. गौड देशाक थंय व्हेल्ले गौड देश म्हळ्यार आज बंगाल ताका आसा. आनी एक तिसरो वांटो आनी सकयल दक्षिणापथाक आयले राजस्थान गुजरात महाराष्ट्रा मेरेन आयले. अशी ते गौड प्रदेशा वचून एक भ्रमण करून येयले लोक जाल्या निमित्त तांकां गौड सारस्वत म्हणलें म्हणून 2 इतिहासांत आसा. ह्या दोनी पयशी व्हड एक खबर कशी म्हळ्यार तांणी येवन राबिले गोमांतकांतून तेन्ना गुरुकुला नमुन्याचें शिक्षण कमी जावन येवन मठ शिक्षण थंय प्रारंभ जालो. हे मठां पैकी सगळे भारत देशांत आमगेले सारस्वत गौड सारस्वत समाजात मात न्हय सगळे भारत देशांत पयल्यान पयलो प्रारंभ केलेलो संस्थो गौडपादाचार्यांनी केलेलो. तो तांणी केळोशी म्हळ्यार गांवांतून केळशी म्हणटात तांणी केलोशी म्हळ्यार गांवांतून हो संस्थ प्रारंभ केलो आनी ताका गौडपादाचार्य मठ म्हणलो. त्या कारणाक हे सगळे सारस्वत तांगेले कोण तांगेले विद्य घेतले तांगेले मुखेलपण कोण मानलें तांकां सगळ्यांकय गौड सारस्वत म्हळ्यार नांव येयलें म्हळ्यार इतिहासा भितर दिसता. आमी GSB कार्यावळांतू आमी एक ल्हान विराम घेवता टायम आयले. आमी GSB
सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतून GSB सेवा संघ, सुजीत सेवी नायक सभागृह हें उबो रबयले आमी GSB. सर्वांक नमस्कार. आम्ही GSB हे ऑनलाईन कार्यावळाक तुमकां पुन्हा वापस स्वागत करता. आमकां डॉक्टर मामानाजी आमकां गौड सरस्वत ब्राह्मण म्हणून नांव कशें मेळ्ळें, आमगेले सारस्वत जन इतिहासू आमगेले मुखार उक्ते केला. आनी मुखारी आमगेले सारस्वत जन ते सारस्वती नदे देगेर मुखार येवन खंय येयलेंत, तांणी कित करतात आनी खंय येवन पावलेंत ताजे विशीं उजवाड घालता म्हणून मामाक विनंती करता. आता मी इतिहास तर पळयल्यार सरस्वती न्हंय साधारण 2000 वर्स क्रिस्तपुर्वी 2000 BC ह्या वेळाचेर ती न्हंय लुप्त जाल्ली अशें म्हणून भूगर्भशास्त्र सांगतात. आमी सांगचे न्हय. तावळतांनी त्याच वेळार येवन आसतले. तांगेल पैकी एकलो शूरवीर, एक मुखंड, एक मुखेल, एक वाट दाखयतलो एक मनीस आशिल्लो आनी तोची परशुराम. ह्या परशुरामान ह्या लोकांक थंय दकून सकल घेवन येवन दक्षिणापथाक हाडले अशें म्हणलें आमकां स्पश्ट जावन दिसता. हें आमकां ताणें खंय व्हेल्लें हांव तां वळी सांगून ना. आतां आमी दक्षिणापथाक येयले म्हळ्यार गोमांतक आदी कडच्यान येयल्या खबर मात्र हांव आज सांगता. तें कशें म्हळ्यार स्कंद पुराण म्हणून एक पुराण आसा. म्हळ्यार मनशान आमगेले भारत देशाचे इतिहास कशें आसा म्हळ्यार 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद ज्ञानाचे ते भंडार. मागीर पुराण आसाची पुरा इतिहास, थोडे कथा, थोडे इतिहास, हें सगळें तातूंत भितर एक मिश्रण आसा. तांतू पैकी स्कंद पुराण म्हणून एक स्कंद पुराणांत 2-3 खंड आसाचे, विभाग आसाचे. तातूंत एक कांतू सह्याद्री खंड म्हण आसा. सह्याद्री म्हळ्यार आज आमगेलो पश्चिम घाट म्हणटा म्हळ्यार आमी ह्यो सगळोच आग आसूचो. तांतू भितर स्पश्ट जावन कसं सांगलां म्हळ्यार परशुरामेण ह्यानीत मुनयो दशा पंचगौडांतरास्तता गोमांचले स्थापिता. हें सगळ्यांची लोकांक आज खबर आसा. गोमांतक ताणें स्थापन केलें, पंचगौड ब्राह्मणांक थंय दकून घेवन येवन ताणें स्थापन केलें. आनी तांतू पैकी एक सारस्वत आनी प्रमुख सारस्वत. आनी हे तांतू भितर दाखल जालेलो विशय. तो कशें घेवन येयलो अशी विचार जाता. ताका कशें ज्ञान मेळ्ळें म्हळ्यार परशुराम एक भोंवडेकार, सामान्य मनीस न्हय, शूरवीर मात न्हय, भोंवडेकार म्हळ्यार सगळे भूमंडलाचे भोंवडी केलेलो मनीस. ताका चांग ज्ञान आशिल्लें. तें ज्ञान आशिल्ले निमित्त ताका खंय ओरका म्हणून खबर आशिल्ली. तो सांगताच कशें म्हळ्यार ताणें साधारण आतां सौराष्ट्र म्हळ्यार गुजराताचे द्वारका दकून ते चड लोकांक समुद्रा वाटेन ताणें घेवन आयलो, दर्या वाटेर ताणें घेवन आयलो आनी ताणें तांकां गोमांतकाक स्थापन केलें. अशें पळोवचें गेल्यार आमगेले भारताचे पुराय नमुन्यात लोक, खंयची जाती मत भेद नातील लोक आमी हे दक्षिण कन्नड, केरळ सगळ्यांची परशुराम सृश्टी अशें म्हणून सांगून आमी भारी तांतू भितर एक गौरव भोगताच पुराय जाणें. तस्सल परशुरामान आमकां हाडटना ताका हांगा जाग्याचे थोडो अंदाज आशिल्लो. हाका व्हड कोंकण तीर, कोंकण प्रदेश अशें म्हणून नांव आसा. कोंकण प्रदेश म्हळ्यार आयच्या भारताचे गुजरात, दामन दीव थंय दकून सकल येवन महाराष्ट्र, मागीर आयचे गोमांतक म्हळ्यार तें कोंकण प्रदेश
आनी आयचे कर्नाटकाचे उत्तरी भाग भटकळ मेरेन आसूच्यो व्हड 1000 किलोमिटराच्यो लांब जाग्याक आमी कोंकण प्रदेश म्हणटा आशिल्ले. ताणें तांकां थंय सृश्टी केलें. ताका म्हळ्यार भारी समृद्ध जागो, हो एक भांगराळ जागो. थंय तांकां जीवन करूंक भारी सुलभ जालें आनी मस्त नमुन्यान सवलत मेळ्ळो अशी तांणी थंय घट्टी जावन राबल्याची. आनी थंय मागीर आमगे संस्कृताय आनी परतून वाडली अशें म्हणून आमकां इतिहासान दिसता. आनी हे खबर आनी आमी मुखावेले हांत भितर पळयले आसा. सो आमी उक्तावण्याचे आखरी हंतू आयल्यांची तांतू आमकां डॉक्टर मामान आमगेले इतिहासू आमगेले मुखार उक्ते केला. आनी मुखारी गोंया वतरी आमगेले जन कित करताची तांगेले जीण कशें आसता ते आमगेले मुखावेले उप्याखानांतू आमगेले डॉक्टर मामा मधुर आवाजेरी आयकुया. सर्वांक देव बरें करूं. आमी GSB आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतूं वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतूं पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आनी व्यापारांतूं निपुण हांकां गोंय काणगेतील पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेची. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजीत सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB.